भारत माता की वंदे वंदे गोय सरकारच्या वतीन वंदे मातरम ह्या गीताक 150 वर्सां पुराय जाता आणि त्या निमित्तात 15 ऑगस्ट या भारताच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्तात आज गोय सरकारच्या वतीन तिरंगा रॅली आम्ही आज या सगळ्या गोय सरकारच्या वतीन मनयता आणि त्या यात्रेत सगळ्यात मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाले असत जाल्यार पणजे आणि परिसरातली सगळी म्हणजे भुरगी म्हणजे मित्र आणि मैत्रिणी तुमच्या सगळ्यांचे मनापासून हांव खूप खूप स्वागत करता। आजच्या रॅलीत माझ्या बरोबर सहभागी झाले असा आमचे WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर, आमदार दिलायला लोबो, आमदार रुडाल्फ, जिल्हा पंचायत सदस्य, सेक्रेटरी, डायरेक्टर आणि माझे पत्रकार मित्र। सकाळी मिरामार बिचा वयल्यान सुरू जाल्ल्या या तिरंगा यात्रेत आमकां पळोवपाक मेळ्ळें की ज्या तिरंग्या खातीर स्वातंत्र्य लढ्यात आम्ही म्हणटा की ज्या वंदे मातरमाच्या खातीर ज्यांच्यानी प्राणाची आहुती दिली अशा स्वातंत्र्य सैनिकांनी आणि त्याच बरोबर येदो व्हडलो पावस पडल्या उपरांत एकटे भुरगे खंयसरूच म्हणजे आपल्या हातांतलो तिरंगो दवरूंक ना जाल्यार रॅलींतल्यान सायडीक सरूंक ना। तुमच्या सगळ्यांचे हांव खूप खूप अभिनंदन करता कारण आयजूय आम्ही पळयता 150 वर्सांच्या उपरांत त्या वंदे मातरमाच्या गिता खातीर आम्ही सॅक्रिफायस या देशा खातीर ज्या स्वातंत्र्य सेनानी केल्ले त्याच वंदे मातरम गीता खातीर आयज तितक्याच प्रायडली आम्ही वंदे मातरम गीत गाता आणि तिरंगो हातात धरून ज्यांच्यानी प्राण अर्पण केले असत जाल्यार आज आम्ही देशा खातीर विकसित भारता खातीर आम्ही समर्पण करपाच्या भावनेंतल्यान ही तिरंगा यात्रा हांगा काडल्या। हांव सगळ्या स्वातंत्र्य सेनानीक याद करता गेले ज्यांच्यानी 150 वर्सां म्हणजे ज्या पद्धतीत त्यांनी स्वातंत्र्य मिळवपा खातीर आपल्या प्राणाची आहुती दिली, ज्या पद्धतीत या देशाच्या म्हणजे समर्पणा खातीर 15 ऑगस्ट 1947 या देशाक स्वातंत्र्य मेळ्ळे पण तरी सुद्धा म्हणजे या देशाचे स्वातंत्र्य गोंयाक स्वातंत्र्य मेळ्ळ्या शिवाय गोंयाक लिबरेशन मेळ्ळ्या शिवाय पुराय जायनाशिल्लें आणि तेच पुराय करपा खातीर 15 ऑगस्ट 1955 या दिसा पुराय भारतभरातल्यान स्वतंत्र सैनिक अशाच पद्धतीचो तिरंगो हातात घेऊन पत्रा देवीच्या त्या बॉर्डरींतल्यान भितर सरताले आणि तांची घोषणा आशिल्ली की हय वंदे मातरम भारत माता की जय पोर्तुगीज चले जाओ ही घोषणा दिवन तांच्यानी त्या पत्रा देवीच्या त्या पुण्य स्मारकाचेर या 15 ऑगस्ट 1955 या दिसा गोंयाक मुक्ती दिवपा खातीर गोंयाक स्वातंत्र्य दिवपा खातीर ते या गोंयांत प्रवेश करताले पण पोर्तुगीजाच्या जुलमी राजवटीत तांकां सत्याग्रहाची भाशा पोर्तुगीजाक कळनाशिल्ली तांच्यांनी तांचेर गुळयो घालपाचो प्रकार केलो आणि जवळपास 33 पेक्षा चड स्वतंत्र सैनीक थंयसर हुतात्मे झाले पण हुतात्मे झाले तरी सुद्धा देशभरातल्या स्वतंत्र सैनिकांनी आपलो लढो चालूच दवरलो की हय गोंयाक मुक्ती दिल्या शिवाय आमी वगी बसचेना आणि ताज्या उपरांत तो दीस आयलो 19 डिसेंबर 1961 या दिसा आमकां गोंय स्वतंत्र जाले। स्वातंत्र्य सैनिकाच्या देशभरातल्या लढ्यातल्यान आसतले गोंयांतल्या स्वातंत्र्य सैनिकाच्या लढ्यातल्यान आसतले आणि आमी जो मिलिटरी फोर्स ऑफ द भारत सरकार हांच्या हातूंतल्यान गोंय मुक्त जाले आणि देशात विलीन जाले आणि तोच दीस आमच्या खातीर महत्वाचो आशिल्लो आणि तेन्ना पासून आता पर्यंत 15 ऑगस्ट आसतले आणि 19 डिसेंबर आणि 26 जानेवारी मोठ्या अभिमानान आम्ही आमचो तिरंगो हातात घेऊन फडकयता आणि तेच म्हणटा आसतना म्हणजे ते सॅक्रिफायस करपा खातीर वंदे मातरम हे गीत आम्ही घालता। आज परत एकदा हांव सगळ्या युवा शक्तीक सगळ्या सैनिक आणि जन अल्फा हांकां उलो मारता। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यानी म्हणजे तुमकां उलो केल्लो आसा की विकसित भारत आणि विकसित गोवा खातीर तुमचे समर्पण हे खूप महत्वाचे आसा आणि म्हाका खात्री आसा की ज्या पद्धतीत मोठ्या अभिमानात तुम्ही तिरंगो घेऊन उभे आसा भर पावसात आणि येदी व्हडली रॅली जी तुम्ही सक्सेसफुल करून दाखयली गोंयच्या कानाकोपऱ्यांतल्यान वेगवेगळ्या भागांतल्यान फुडले 5 दीस वेगवेगळे फावटी वंदे मातरम भारत माता की जय म्हणून पुराय गोंयभर म्हणजे ही रॅली सेलिब्रेट जाता। आमकां दिसता की पुराय भारतभर आज त्याच अभिमानात तिरंगो हातात घेऊन आयची युवा शक्ती रस्त्यार आसा आमच्या देशाच्या समर्पण करपा खातीर। हांव तुमकां उलो मारता की ज्या पद्धतीत विकसित भारताचे स्वप्न साकार करपा खातीर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्यानी तुमकां उलो मारला ते स्वप्न आम्ही साकार करतले आणि हय
या विकसित भारत 2047 हे स्वप्न साकार करतले आणि तातूंतले खरे वाटेकारी जर कोण असतले आसात तर या देशातली युवा शक्ती, या देशातली युवा ताकद हीच असतली. आणि बघा खोस बघता आणि हो विकसित भारत करपा खातीर तुमच्या सारकिले तरणाटे, तुमच्या सारकिली युवा शक्ती, इनोव्हेशन, टेक्नॉलॉजी, रिसर्च या क्षेत्रात ज्या पद्धतीत तुम्ही काम करता हे पळयत जाल्यार नक्कीच वो भारत देश व युवा भारत असा, नक्कीच वो भारत देश व विकसित भारत जातलो हे सांगता असताना म्हाका खूप अभिनंदन, म्हाका खूप आनंद जाता. हांव परत एकदा आयच्या या तिरंगा यात्रेत सहभागी जाल्ल्या प्रत्येक माझ्या युवा मित्र आणि मैत्रिणींचे खूप खूप अभिनंदन करता. तुम्ही सगळी जण अभिनंदनाक पात्र आसा आणि विकसित भारताचे खऱ्या अर्थात म्हणजे शिलेदार जर कोण असतले आसात जाल्यार ते तुम्ही असतले. तुमचे अभिनंदन देऊन माझी दोन उतरां सोंपयता. भारत माता की वंदे. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.